गायन गाऊया जिवितातूं उजवाडातूं K4 पान 141 K4 पेज 141. जीविताच्या जीवितातूं तुझे जीवित म्हाका तुझो उजवाड म्हाका दाखोव वारसुऱ्याच्या सांगात बाबाचो जीव म्हाका बाबो जीविताच्या जीवितातूं देवाक दिनवासूक आनी वाकाणूक आमी मोहिमा उच्चारतले वात्यो पालुच्यो आनी बुकलेट आसा त्यो उक्तीकोची पेज नंबर 5. मोहिमा देवाक उंचोरकी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशांक संवसारी सर्वेस्परा देवा जावं तुज्या तोय वैभवा पासो आमी तुका दिनवासता सोम्या एकल्या जोणीत पुता जे आमची काकूट कर तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकूट कर कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं सोमी एकलोच तूं बोवडतो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेले जोकी बेर्नादो आनीक आनिना फेर्नांदीस देवान तांकां सुर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. दुर्गावाडी वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता आसिसो फेर्नांदीस जोकी गोमेस बेर्नादिना गुआदा मारिया लुडीन आल्फोन्सो रेन्यू आल्फोन्सो कायतान आल्फोन्सो आयरिस रापोसो जो गोन्साल्वीस रोजी वास आनीक लाजारो रिबेरो. आयज साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता. ओसरेंबाट मारिया जुजेफा केरान ऑक्टावियानो डायस ओडलेबाट 2 जोकिम वेगस कार्डोस वाडो मारिया निना फेर्नांदीस युजेनो एडविनो डिसिल्वा. साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना साबिरमाचे विनवणेन ह्या कुटुंबात शांती कुशालकाय बरेपण फावोवंक मागुया आनी आमचे सोनेकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया.
सोर पोरबेदर सासनाचे देवा, आमचे मनशा सोम घेतिल्ल्या तुज्या एकल्या चोणीत पुताक आयच्या दिसाक देव मंदिरांत भेटयलो. तेच परी काळजा मनान नितोळ जाल्ली आमी तुज्या वैभवाक भेटयलोली जावं म्हूण कालतेपणी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जी येता राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. मलाकाय प्रवादीच्या पुस्तकावेलें वाचो. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरान भितर सोदतलो आनी ज्या कराराच्या दुतांक तूं घेवंक आशेताय होय तो येतलो अशें दोलबाराचो सर्वेस्पोर म्हणटा. ताच्या येण्याचे दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटोच कोणाच्यान उबो रावंक जायत. तो जावन आसा शेटीचें आकतें आनी धोब्याचो खार. रुपें नितोल आनी निर्मोल कोत्तल्या भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुता धुवांक तो निर्मोल कोत्तलो आनी तांकां रुपया आनी भांगारा वरवीं निर्बेल कोत्तलो. आनी तेन्ना तीं पोरतेपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटोवण्यो कोत्तलीं. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुजाल्याची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानतली. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे ओळखकार. आमचो जबाब जावन दी. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. म्हणुया, कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवंट्यानो, तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्या दारवट्यानो, तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो सर्वेस्पोर बोलिश्ट आनी धिरादीक, झुजांत काळजीदार सर्वेस्पोर तो. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. दारवट्यानो, तुमचे माथें वयर उखलून दवरात. पुर्विल्या दारवट्यानो, तुमची तोरणां उंच उबारात. मोहिमेवंत राजाक भितर घेयात. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. कोण तो मोहिमेवंत राजा? तो दोलबारांचो सर्वेस्पोर. मोहिमेवंत राजा तो. जबाब. कोण तो मोहिमेवंत राजा? मोहिमेवंत राजा आमचो सर्वेस्पोर. उद्गाराक उबी रावया. Soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora. पोरजांक उजवाडाय तो उजवाड, तुजे पोरजे इस्रायलाचो प्रताप. Soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora, soy sorvesmora. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लोका बरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या.
देवाक भेटोवचे खातीर जेजूक जेरुसल्याक व्हेलो. कित्याक जोण एकलो मालगोडो भुरगो देवाक भेटोवंक दिवचो अशें सुमृतींत बरयलेलें आसा तें पाळूंक जाय आसलें. आनी त्या भायर सुमृतींत सांगलोल्या त्या प्रमाणे कवड्याची जोडी नाजाल्यार पारव्याचे 2 पिल्ले हांचो योद्न समोरपूंक जाय आसलो. तेन्ना सिमियोन नांवाचो एक प्रमाणीक आनी भक्तिवंत मनीस जेरुसलेमांत आसलो. तो इस्रायलचे बुजवणेची वाट पळयतालो आनी पवित्र आत्मो ताचेर आसलो. सर्वेस्परान मागलोल्याक पळयल्या शिवाय तो मोचो ना म्हूण पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. तो आत्म्याच्या प्रेरणा देव मंदिरांत आयलो आनी शास्त्राचे रिती प्रमाणे बाळकां करचें आसलें तें करूंक आवय बापायन जेजूक भितर हाडलो. तेन्ना ताणें ताका आपल्या हातांनी घेतलो आनी देवाची तुस करून म्हणलें, तुवें म्हाका सांगलें तशें तुज्या चाकराक आतां दोनया शांतीन सोडवून म्हजेच नोदरेक हांवें देखली. पोरसांक उजवाडायतो उजवाड, तुजे पोरचेक इस्रायलाचो प्रताप. आनी ताचे विशीं म्हणत तें आयकूंक ताचे आवय बापायक अजाप दिसतालें. तेन्ना सिमियोन ताका आशिर्वाद दिलो आनी मारयेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक तशें कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्तीं जातलीं आनी एक तोळसात तुजो आत्मो आसपास विट्टली. आसिरेच्या कुळाची पानवेलाची धूव आना नांवाची एक भाकणारी नासली. ती चड म्हातारी जाल्ली. लोक जाल्या उपरांत ती 7 वर्सां आपल्या घोवा बरोबर जियेली आनी विधवा जावन 84 वर्साचे पिरायेक पावलोली. दीस रात उपास आनी मागणें करून ती देव भक्तीन जियेताली आनी देव मंदीर सांडिनासली. तिवूय तेच वेळार थंय पावून सरून देवाक वाखाणूंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवलेल्या सगल्यांक ताची खबर ती सांगूंक लागली. आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणे करचें तितलें केल्या उपरांत ती गालिलियांत आपल्या नाजारेत नगरांत परत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मोजत ताचेर आसली. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे मानो आयज आमी सोमया जेजूचे भेटवणीची परब आमी समरपता. हे परबेन 2 वस्तू आसात. हाच्या शुभ वर्तमानांत आमी त्यो आयकल्यात. पयली वस्त आसा ती म्हणल्यार मारयेची शुद्धी करप आनी दुसरी वस्त जेजूक देव मंदिरांत भेटवप. हे दोनूय वस्तू म्हजे भयण मानो जुदेवांची परंपरा जावन आसली, चाल जावन आसली. आनीक सर्वेस्परा देवानूच तांकां मोइजेसाचे जो लॉ आसलो ताचे वरवीं फरमायल्लें. आनी म्हजे भयण मानो ही परब आमी समोरपता तेन्ना आमकां 2 वस्तूचो उगडास कोत्ता. आनी आमच्या जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत ह्यो 2 वस्तू गरजेच्यो. पयली वस्त म्हणल्यार ओबिडियन्स, खालतीकाय. मोइजेसाचें शास्त्र आसलें त्या प्रमाणे मारिया आपले शुद्धी करूंक आनीक जेजूक देव मंदिरांत भेटोवंक ती घेवन वेतात. मारयेची शुद्धी करची गरज नासली कित्याक आमी जाणा निश्कळून गर्भ मारयेचो जालो आनीक कशे तरेन जेजू जल्माक आयलो तेवूय आमी जाणात. पूण म्हजे भयण मानो जी सुमूर्त आसा ती सुमूर्त पाळूंक ती हें कोत्तात, दाखयता तांची खालतीकाय, द ओबिडियन्स. तशें आमच्या जिवितांत म्हजे भयण मानो हें ओबिडियन्स, ही खालतीकाय गरजेची. आनी खालती जावप, ओबिडियन्स जावप इज नॉट इजी बिकॉज तूं आख्खच तुजें जिवीत दुसऱ्याच्या हातांत समोरपता, दुसऱ्याच्या हातांत समोरपता ओबिडियन्साक.
आनी जितले आमी देवाक कालती जाता आनी एकामेका सोबे ही कालतीकाय आमी दाखयता तितलें मोच भयण मानू देवाचें बरेंपण आनी एकामेकाचें बरेंपण आमच्या जिवितांत आमी अनुभव. दुसरी गोश्ट मोच भयण मानू जनरॉसिटी, उदारपण. जेजूक ती देव मंदिरांत भेटयतात. पयलो मालगडो देवाक भेटूंक जाय आसलो आनी हाचो उगडास कसलो तो उगडास आमी आदल्या कोरांत आमकां मेळटा सुटकेच्या आनी लेविशास्त्राच्या पुस्तकांत. थंयसर इस्रायल परजा इजिप्तांत आसली आनी फारोवान तांकां सांगली सगळे मनजातीक मारून उडयात आनी तुमची भुरगीं जीं जल्माक आयल्यात तांकां मारून उडयात आनी तांकां जर मारलीं जाल्यार हांव तुमकां सुटका दितलो. पूण सर्वेस्परदेव ह्या वायटांतली तांकां निवारता आनी कोणाचो जीव काडिनासतना तांकां तो कितें कोत्ता, तांकां इजिप्तकारांच्या हातांतली सुटका फावो कोत्ता. सो देखून हो उगडास कसो, जो पयलो भुरगो जल्मता, मालगडो भुरगो जल्मता तो देवाक भेटोवचो. कित्याक देवान तांकां इजिप्तकारांच्या हातांतली सोडयल्यान सुटका फावो केल्या. आनीक बरें तें देवाक दिवप. आमचें फळ देखून पयलें देखून फळ जाता तें आमी देवाक भेटयता. हें उदारपण. आनी आमच्या जिवितांत मोच भयण मानू असलें उदार मन आनी उदार काळीज आमकां आसूंक गरजेचें. बरें तें देवाक दिवप, बरें तें दुसऱ्यांक दिवप, बरें जिवीत देवाक भेटोवप. आनी हे भाशेन मोच भयण मानू आमकांच आदार जाता पवित्रपणान वाडूंक आनी देवाच्या आसण्यान वाडूंक. आनी तिसरे सुवातेर मोच भयण मानू वातयो आमी पेटयल्यात, ह्या वात्यांचेर आशिर्वाद घातला. आनीक कोणा जावन आसा जेजूची आसण्याची तो उजवाड. जेजू संवसाराचो उजवाड जावन आसा आनी होच उजवाड मोच भयण मानू आयज आमकां आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं दुसऱ्यांक दिवंक ही परब आमकां आपयता. तर आमचें जण एकल्याचें जिवीत उजवाडाचें जावं दी, आमच्यो जण एकल्याच्यो करण्यो उजवाडाच्यो जावं दी. आनी हे भाशेन हो जेजूचो उजवाड आमी दुसऱ्या सोबें वांटूंक वावरया. एक वात कितें कोत्ता, आपुणूच जोडून आपणाकूच कितें करून उडयता, काबार करून उडयता. वातेचे सर भोंवतणी कितें आसता, काळोख आसता. सरावंडींग वातेचे पयला न्हू, तिकाच काळोख आसता सकयल, पूण उजवाड तिचो सगल्यांक पावता. असलें मोच भयण मानू जिवीत जावंक जाय. आनी हे भाशेन आमचें जिवीत जालें जाल्यार निमाणें थंयसर वळ्यो आसात, थंयसर कितें दिल्लें आसा. आनी देवाचें समुद्दी परमणें करचें आसलें तितलें केले उपरांत ती गालिल्यांत आपल्या नोकरांत गेली. भुरगो जाणवायेन बरोवन गोठायेन वाडत वेतालो आनी देवाची मजत ताची सोबी आसली. मोच भयण मानू जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी खालती जाता, जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी उदार जाता, देवाची सुमूर्त आमी पाळटा, तेन्ना हो देवाचो आशिर्वाद आमचेर आसता. आनीक देवाच्या आसण्यान, देवाच्या बेसांवांनी, देवाच्या कुरपेन, देवाचे जाणवायेन आमी वाडूंक पावता. तर आमचें जिवीत देवाक उक्तें करुया, आमचें जिवीत देवाक भेटोवया आनी तेच देवाचो उजवाड घेवन त्या जेजूक आमी दर दिसाक गोवाय जावं तेच बापाची कृपान बळ आमकां सणेकले मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. आमची सगळीं गुपीत चित्रां. C3 पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळीं गुपीत चित्रां, आमची सगळीं गोडली दुकां, आमचे आवडे, आमची काळजां, येसूक आमी घोयदाव दोनया. तुजे बेटे बोरी सगळे, जावूक आमी उड्याचे कुडके, सोशे जावूक सोऱ्याचे बेबे. Escot copii amce aude, duce bete vori sogle, sau cami
अशें जावूंक सोऱ्याचे देवे हेच खतखतीत आमचे आवडे म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पुतबिदार देव बापाक मानतात असलें साव म्हूण मागात. तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मानान आनी मोहिमेन आमच्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या एकल्या जोणीत पुताक कोत नाशिल्ले शेळयेक संवसारान जिवीत दिवचे पासत भेटूंक तुजी खोशी जाली. तर आयज संतोश बरी जालोली पवित्र सभा भेटयता ती दानां तुका मानो म्हूण मागता. तुजी येते राजभोग चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पोतवेदना सासनाचे देवा सोर काळ सोदताय आमी तुका तीन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो सोमसारको सासनीक पूत आयच्या दिसाक देव मंदिरांक भेटयलोलो. पोजांक उजवाडायतो तो उजवाड तुजे पोरचे इस्रायलचो प्रताप पवित्र आत्म्या वरवीं परकोळ जालो. देखून तुजे सोडबोणेक पावूंक आमी संतोशान बेतावती. देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तांबोन आसतना तुजी स्तुती गायतां. Ovid, 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 Tobarazzo sorvesfor Dio, sorgani संसार ओल्या तुझ्या वैभवान होसाना उसोली सर्वेस्पराचे नामी येता तो सुभागी होसाना उसोली सर्वेस्परा कोरस पवित्र तूं सोकल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोळा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस मोरण सोसूंक आपकोशेन तो परातीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचे रगत पातकांचे बॉक्सान मेटच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो कूट Sumia mi volokata Arieta sigle pieta Digle mauri tu volo teso Tuje moron porta देखून सर्वेस्परा सोम्याचेच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडाण सोडवची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्री तुमीचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवा आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपून कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान ओतरून गेल्ल्यात ते सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुज्या काकलुतीन अंतरलोल्या समेस्तांक
तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यो दांकवार मारी देवाची मायज सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो दोन दुतां, भाग्यो जुसेबाज, सान मिगेल, सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगताक तुका वाकाणूक आनी मोहीम मागावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचें एकवटन देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकले प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणणेक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, त्या करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्याचे क्रिस्तात्म्याच्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण ज्या पळय सुबेच्या भावाटाचे दिसकार आनी तुजे कशे पोरमळे तिका शांती दियान तूं सुकेक वटांत सांबाळ. तुजे ते राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटे आमची काकूत कर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटे आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे घरा येवंक म्हाका पावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो रोरी कुसकूट आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळी जेजू वचप आमी जाले.
Jezus gór, ami zaliał. Jezus gór, ami zogi. Jezus mocno, ami zade. Jego sława, amcia mora. Jego zwiswas, amcia karza. Jego zacia, amcie dziri, Boże zason, mało kogi. Ega zuria, amga mardo, dori uzgur, ami zaliał. Jezu dzikur, ami zogli. Jezu mocno, ami zale. प्रार्थूया. सर्वेस्परा क्रिस्ताक हातां दवरचें भाग मेळो पर्यंत मरण देखचो ना म्हूण सिमयावांक दिल्ली भासावणी पाळून ताचे ओत्रेक तुवें भागयले. आमी शेवलोल्या ह्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजी कृपा आमचे तांय सोपुण्याक पावय. अशें आमी सोम्याक मेळूंक वेतोलीं सासणाच्या जिविताक पावूं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. म्हज्या बहीण मानू आयजी परब समोर उपताव तेन्ना पादविकाराच्या नांवान डिकनाच्या नांवान सगल्यांक आमी बरी परब आवडयता. हॅप्पी फिस्ट. आनी जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड जावन आसा, आख्ख्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. होच उजवाड आमी दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावुरया. तशेंच दिरवासता आमच्या कॉन्फराद बाबा पयणाक हाजी सगली मांडावळ ताणें बरे भशेन केल्ल्या खातीर तांकां आमचे दिनवास. सर्विस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. हंसर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणें सामगेलीक सामगे महाबडव्या लढाईच्या दिसाक तूं आमकां खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवूं म्हूण आमी काल ते पडी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक हेमपणांत लोटून घाल. कित्याक त्यो आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक उचल पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. F8 जेजू सोमी पान 209. F8 पेज 89. बापाचे मोहिमे परगोट कोरा. जेजू सोमी बापाचे मोहिमे परगोट कोरा. जेजू सोमी देवाचे सोन गोरे
प्रभू